बरें करूं. आमच्या वांगडा आसा आमचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचे वायस प्रेसिडेंट चंदन मांद्रेकर, तशेंच नॉर्थ गोवाचे जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट रोशन चोडणकर आनी म्हापसा ब्लॉकचे प्रेसिडेंट मिताली गडेकर. हाचो विशय आहा तो एक गंभीर विशय आसा आनी म्हापशाचोच विशय न्हू. एक्चुली म्हापसा म्हणटा पळय ती एक कॅपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ गोवा म्हटल्यार जाता, नॉट बार्देश. पण त्या म्हापसा सिटीक ह्या BJPन आनी करंट MLA आनी पयलींचे जे रुलींग असले, स्पेशली BJP रुलींग पार्टीन हेका कितले तरी 40-50 वर्सां फाटीं व्हेल्ले आसा. आयज आमी म्हापशान पळयता जाल्यार म्हापशान एक BJPचे म्हणटा कार्यकर्ते आहात, आमची कमिटी आहा, हे फक्त आमकां दिसतात त्यांच्या ऑफिसांनी नाल्यार त्यांचे कितें प्रोग्राम आसलेले BJPचे प्रोग्राम. पण हे लोक जनसेवाच्या नांवान खंयच कामां करी गेल्ली वचना. फॉर एग्जाम्पल एक म्हापसा मार्केट, ज्या मार्केटान आमचे लोकलूच न्हू फॉरेनर येतात, टुरिस्ट येतात, पण तांकां चलपाक येना, प्रॉपर टॉयलेट ना, रोड म्हणटा तो ना, मागीर प्रॉपर तुमचे गार्बेज ना, सगळ्या बर गार्बेज उडयल्ली आसा. मागीर क्रायम रेट जाल्यार पळोवच नाका. क्रायम रेट आतां पयलीं हांगा चोरयो जाताले बाजारांनी, हे चोरयो आतां गेल्यार व्हडल्या व्हडल्या घरांचे लूट जाले, तेंचो ठाव ठिकाण ना. ट्रॅफिक कंट्रोल आनी ट्रॅफिक पार्किंग म्हणटा पळय, पार्किंग म्हणटा ती ना म्हापशान, प्रॉपर ना. जागे आहा ते जागे लोकांनी हडप केल्यात, नाल्यार मायग्रंट्सांनी येवन हेंच्यांनी जे कावन्सील आनी बाकीचे म्युन्सिपालिटी आसा पळय, जावं हे BJPचे कार्यकर्ते आहात, तेंच्यांनी हे जागे इल्लिगली तांकां दिल्ले आहात आनी तेंच्या कडल्यान कलेक्शनां चालू आसा. हितून ते हॅपी आहात. हांव फाटल्या दिसांनी आमी सांगतात की 2000 जेन्ना आमचे 15 कावन्सिलर आसले, ते 15चे 20 केले, आनी तेन्ना आमी सांगलेले की हे कावन्सील ती नांवांक घातल्या, हे फक्त आपल्या कार्यकर्त्यांक फक्त रिजर्व करपा खातीर ही कावन्सील वाडयल्ली आहा. तशेंच जाला, 15चे 20 जाल्यार कामां तेच्या परस वच जाल्ली आहा. आनी हितून BJPचे कावन्सिलर रुलींग आसात, कार्यकर्ते आहात आनी MLA हेंचे कलेक्शनां आनी विटॅमीन M हांकां खंयचे सगळ्यां कडल्यान मेळटा पळय, तितून ते खूश आहात. पण लोकांची जे आमचे सिनियर सिटीजन आहात तांकां चलपाक वाट ना, रोड सारके घाण जाल्ले आसात, सिवेज सारकी ना, दुर्गंधी वाडलेली आसा. आनी त्याच्या मध्ये फाटल्या दिसांनी आमी पळयता की म्हापसा बाजारकार कळ्ळें, हेंच्यांनी आतां एक दीस पयलीं तेंच्यांनी आपली मिटींग घेतली आनी तेच्या पयलीं तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी मार्केट बंद करतले. आमचे अमके अमके जे आसात तेंचे इश्यूज, जो एक लीज एग्रीमेंट आहा, ब्लड रिलेशनशिपान तो हे करपाचे आहा, गार्बेज आनी एरियज आहा ते आमी काडटले. पण ते काडलेले गेल्ले ना. आनी तेच्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलें की आमी मार्केट बंद करतले. जशें मार्केट बंद करतले म्हटले बरोबर चीफ मिनिस्टरान तांकां थंय आपयले आनी तांकां आश्वासन दिलें. त्या आश्वासनाक आतां 6 म्हयने जाले, कांय जावना. आनी तेच्या उपरांत आमी पळयता की काल तेंच्यांनी मिटींग घेतल्या ही, आनी अशें दिसून येता की हे जे बाजारकार आसात ते आपल्याच पांयाचेर कुराड नाल्यार गुणो मारून घेतलेले आसा हेंच्यांनी. कारण हे तेंच्या विश्वासाचेर बसतात आनी आपल्या ओडून घेतात. कारण BJP सरकार आनी तुमचो रुलींग MLA आनी रुलींग एक कावन्सिलर आहा पळय, तांकां बूथ शिकयतले जाल्यार तुमकां ठोस हे घेवचे पडटले. अशी फुसकी तांकां हे दिवपाची गरज ना. अशें जे तुमी तांकां सांगतात, मागीर ते तुमकां आपयतात, मिटींग घेतात, हें चालूच आसा. पण हांव सांगता तांकां की तुमी एक ठोस निर्णय घ्या. आतां त्या बाजारपटीनूय एक
BJPचो जनरल सेक्रेटरी आहा तो तांकां सांगता की आमी MLA कडेन उलोवया, मागीर हे फुलतात वयतात थंय आपल्या पांयाचेर कुराड मारतात, परत येतात, परत रडटात. एक तुमी ठोस सबूत हे घ्या, निर्णय घ्या, कळ्ळें. म्हाज्या हिसपान एक दीस दाखोवन दिया की ह्या बाजारकारांनी की आमी MLA आनी हे कावन्सिलर आसात तांकां आमकां आमचे जर प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार आमी बाजारपेठ बंद दवरतले म्हणून. हरशीं म्हणून तुमी लुकसाणानच दीस काडटात सध्या, पण हो एक ठोस निर्णय घेतलो आनी तांकां दाखोवन दिया की आमी युनायटेड आसा, आमी हितूनसून तुमचे BJP हे ते लागना म्हणून. आतां लीज एग्रीमेंट एका BJP कावन्सिलराचो रिजोल्युशन घेवन जाता, पण हेंचो जायना. कित्याक लागून काय? आतां आमी पळयता की जशें शॉप इस्टॅब्लिशमेंट लायसनाक गेले न्हू जाल्यार तांकां सध्या नोटीसी धाडिनात. आतां समज एक प्रायवेट शॉपकार आहा, तो आपलो एग्रीमेंट म्युन्सिपाल्टी शॉप न्हू, म्युन्सिपाल्टीचे शॉप जाले, जो प्रायवेट शॉप आसा कित्याचे एपार्टमेंटान आहा, सोसायटीन आहा, हितून आहा, ते शॉपकार समज जेन्ना तांकां नोटीस येता की तुमचो लायसन रिन्यू करपाक जाय, जेन्ना ते रिन्यू करूंक वयता, एमावंट घालना ते रिन्यू करूंक वयता तेन्ना पयली फीज आसली पोरू 1000, ते खंय तरी कॅल्क्युलेट करता मॅन्युअली, थंयसर चिटी काडटा आनी करून दिता 5000 म्हणून. डिमांड नोटीस काडची आसता न्हू की बाबा तुजे अमके अमके ह्या वर्साचे हे भर म्हणून. थंय गेल्या कॅल्क्युलेशन हेंचे दुसरें कितें केलां कॉम्प्युटरान घातला. सो देर इज नो ट्रान्सपरन्सी. म्युन्सिपाल्टी हितून ट्रान्सपरन्सी उलोवंक ना आनी कांय ना. जशें आमी पळयता की वेंडर कमिटी आनी पत्रकारांनी 1-2 दीस पयलीं घातला, वेंडर कमिटी ही लोकां खातीर कमिटी आसता, पण तेंची मिटींगूच जायना. कित्याक जायना काय कितें? आनी ते वेंडर कमिटीन कोण आसा? त्या वेंडर कमिटीन थोडे BJPचे लोक आसात, ते उगी रावतात थंयसर. हरशीं म्हणून BJP मंडळ आनी बाकीचे पळय हे सगळे नांवा पुरते आहा, म्हापशा पुरते ना. सो लोकांनी हितून चिंतूंक जाय की येता ते कावन्सील इलेक्शन आसले उपरांत तुमचे पेज घालतले, कावन्सील इलेक्शन जाले उपरांत तुमचे आमी काम करतले. मागीर म्हणटले आमचे एसेंब्लीचे इलेक्शन आहा. कारण अशें जाला की जी BJPचे आमी स्ट्रॉंग होल्ड म्हणटात आनी लास्ट म्हणटाले म्हापसा लास्ट 2 वर्सां BJPचे हांगा हे जावंक ना, तो MLA असो जाय तसो निवडून येवंक ना, कळ्ळें. म्हणून ताका भंय पडला की हे बाजारकार आनी कोण कोण आहा पळय तेंचे आपल्याक वोट पडना. त्या खातीर तांकां सतावणी हे सगळे BJPची टॅक्टीक तांकां सतोवपाक सुरू केला तेणी. कारण हे जेन्ना 2 वर्सां पयलीं जे बाय इलेक्शन जालें तेन्ना तेंणी आश्वासन दिलें, तेच्या उपरांत परत इलेक्शन जालें तेन्ना MLAन आश्वासन दिलें, कळ्ळें. MLAन हेचेर उत्तर दिवपाची गरज आसा, आश्वासन न्हू. कारण हे लोक तुजे तूं हांगालो हे पण ते करिना. म्युन्सिपाल्टी कसलेंच रिजोल्युशन घेयना, घेता जाल्यार ती फायलीपणाक लपयले वयता. सो हांव मागता की बेगीनच्या बेगीन घेवचे आनी आमी हे बाजारकार आहा तेंच्या वांगडा रावतले. आनी रावतले केन्ना? जेन्ना तुमी खरेंच ठोस तेचेर उपाय घेतले तेन्ना. नाल्यार अशें फुसकी आश्वासनां घेवन तुमी परत उगी रावतले, परत 2 दिसान येतले, तांकां ते पडलेले ना मागीर. हे असलेच म्हणटात ते. सो हांव मागता की हे बाजारकार सारके ठोस जेंच्यांनी तेणी त्या दिसा सांगला हे 15 तारीख अशें ते पेपरार आनी बाकीचे 15 तारखेर तेंच्यांनी तांकां डेडलायन दिल्या. ते डेडलायन तेंच्यांनी करचे म्हाका दिसता 15 तारखेर. आनी ते 15 तारखेचे 19 तारखेर न्हू म्हाका दिसता की 15 तारखेर 16 तारखेर तेंच्यांनी एक व्हडलो ठोस उपाय घेवपाक जाय. एक दीस एज हे म्हणून प्रोटेस्ट म्हणून एक दीस तरी मार्केट हे बंद करून दाखोवंक जाय. कारण तेचेर हेंचे प्रॉब्लेम आहात, प्लस
जे बाजारान येता पळय ते लोकांचे सुद्दां खुबशे प्रॉब्लेम आहा. तांकांय मातशें बरें दिसतलें कितें तरी बाबा बाजारकार करतात आनी कितें आमच्या खातीर कंज्युमरांक चलोंक वाट ना, प्रॉपर थंय टॉयलेट ना, लेडीज टॉयलेट ना, बाकीचे प्रॉब्लेम ना, घाण आसा थंय. हे इफेक्ट कोणाक जाता? बाजारकारांकूच जाता. सिवेज तुमी उखलून टायमार गार्बेज तुमी टायमार उखलून व्हरना, गटरां तुमचे टायमार साफ जायना, लायटी पेटना रातचे, प्रोटेक्शन काय ना, तुमचो कचरो तुमकां जाय तेन्ना टायमार उखलून व्हरतात. लोकांनी कितें करपाचें? लोक हांगा घेयनात मागीर तुमकां फुडें तुमकां लुकसाण जातलें. त्या खातीर हे जे मॉल आनी खंय 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 वयता पळय कंज्युमर थंय डायवर्ट जातले. हे आतां चिंता तुमी, कारण हे बीजेपी तुमकां चिंतपाक ना. हे ट्रेडिशनल आमचे मार्केट आसा पळय ते सगळे काबार करपाची तेंची आहा. तांकां पडलेलें ना. तांकां भायले सगळे जे कलेक्शन मेळटा पळय ते खूश आहात. तेंची बोल्सां भरतात ते खूश आहात. सो हांव मागता हे आतां न्हू फुडल्या पिढी न्हू आनी एक 5 वर्सान तुमकां हेचो इफेक्ट जातलो तेन्ना तुमी रडत बसतले. आनी तेन्ना मागीर त्या रडपाची दुखां तुमची पुसपाक हे बीजेपी येवपाक ना. हे सत्य जाल्लें आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.